एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आज सकाळचा मातशे पाऊस लागला, मातशे बरें दिसता. ओके, सो मॉर्निंग रुटीन जाल्लें आसा. जस्ट आयज ती मातशी लेट येयली, सगळे झाडू मार पुसून गेले. ओके, सो आयज तुमकां कितें सांगू. आयज सकाळी 4 सुमार, काल तुमकां खबर आहे, काल आईचो बड्डे आमी घरानच केलो. बारीकशे केक कटींग केलें. ओके, केक कटींग बीन करून जालें. मागीर इश्यूक न्ही सामको किरकिरी करपा लागलो. मागीर म्हटलें पळय जाल्यार तरी आंग बी तापलेलें, मातशें तापलेलें तुजें आंग. सो मागीर घातलें हांवें क्रोसीन घातलें, बरो खेळ्ळो, जेयलो आनी न्हिदलोय. जसो रुटीन आसता पळय तशें, कांयच किरकीर ना, कांय ना. ओके, मागीर शिव आयलो रातचो 1 येयलो, कळ्ळें न्ही. 1 येयलो आनी आयज ताका परत तेंच इवेंट आहा, 2 दीस इवेंट ते. 1 येयलो, मागीर न्हिदले. मागीर सकाळी 4 सुमार खबर ना कितें जालें ताका, उठलो, रडपा लागलो आनी घर 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 असो आवाज करपा लागलो गळ्यांतल्यान, कळ्ळें न्ही. म्हणजे रडटाना अशें कशें रडटा भुरगे तशें आवाज येनालो, घर घर अशें गळ्या कडेन. म्हणजे आनी ताका आनी श्वास घेवपा जायनासलें आनी शिवरींग. हांव म्हटलें हेका न्ही दूद करून हाडलें, दूद पिवना, उदक पी म्हटलें. मातशें गळ्या कडेन मातशें कितें ड्राय बीन जालें, उदकूय पिना आनी अशें कडकडोपा लागलो. ताका न्हिदोंक जायना. मागीर हांवें कितें केलें, शिवांता म्हटलें चल या म्हटलें, सकाळच्या 4 सकाळच्या 4 डॉक्टरा कडेन या म्हटलें, कित्याक म्हाका आनी रिस्क घेवपा नाका, कित्याक ताका आनी श्वास घेवपा जायनासलें आनी शिवरींग आनी मातसो ताका फिवर आसलेलो. मागीर म्हाका फिवर म्हणजे म्हाका तेजें आंग मातशें गरम लागतालें, अशें म्हाका दिसलें की फिवर बी आसा. सो हांवें शिवांता म्हटलें या म्हटलें, आमी JMJ हॉस्पिटल, जस्ट आमच्या घरा फाटल्यानूच एक हॉस्पिटल आहा, JMJ हॉस्पिटल, ज्या हॉस्पिटलान इश्यू जाल्लो पळय थंयसर. हांवें म्हटलें या म्हटलें हॉस्पिटलान व्हरून दाखोवया म्हटलें. मागीर गेले सकाळ 4 सुमार. हांव, शिव आनी रितीकूय आयलो. रितीकूय उठलो ताका बाबू इश्यूका लागून, तोय उठलो, आपूण येता म्हणपा लागलो. गेली आमी, दाखयलें, थंय चॅक केलें, छातीर खंय कफ भरला म्हणपा लागलो. सो ते भायर येयना, तो भितर आहा ते कफ, ताका लागून ताका ते त्रास जाता. मागीर त्या डॉक्टरान ताका बेगिना नेबुलायझर दिलें. मागीर डॉक्टरान आतां बरोवन दिला. जो इशूवाचो डॉक्टर आहा पळय आमचो भट, तो डॉक्टरान आतां आमकां बरोवन दिला, डॉक्टरा दाखय म्हणून. सो सांजचे आतां कॉल केल्लें हांवें, रिक्षा म्हणपा आपूण आतां फ्री ना म्हणपा लागलो, शिव ना न्ही. सो सांजचे ताका हांवें संक आपयला. सो सांजचे ताका डॉक्टरा कडेन व्हरता, कित्याक तिणें बरोवन दिला डॉक्टरा दाखय म्हणून. सो हांगासर फक्त ताका नेबुलायझर दिलें मातशें, ते बी घेयनालो तो, कसो करून तेणें घेतलें ताणें. मागीर नेबुलायझर दिलें, घरा येयले. घरा म्हाका दिसता संक पावली आमी. ताका न्हीद घालता म्हटलें जावकूच ना म्हज्या कडेन, न्हिदात ना. आनी हेका आयज रितुकाक आमी आयज स्कुलान धाडोंक ना. सो आसूं म्हटलें, तें हेका पळोव काय तेका पळोव, आसूं म्हटलें. तोय बाबडो उठलो स्कुलाक वचपाक रेडी जावपाक. सो म्हाका टिफीन करपाक नाका जालें, आई कडेन जायना. हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें आयज कांय नाका, व्हडलेशें कांय ना आयज. सो म्हटलें तूं न्हीद म्हटलें रितुकाक, तोय येयल्लो आमच्या वांगडा हॉस्पिटलान. सो मागीर न्हीद घातलें, मागीर मातसो न्हिदलो. मागीर एक 10 मिनटां म्हाका दिसता शिव न्हिदलो. मागीर परत मागीर 5:30 6:30 सुमार तो उठलो आनी परत गेलो इवेंटाक. तो मागीर हांव मातशें न्हिदलें. मागीर जस्ट तो म्हाका दिसता 10:30 उठला इश्वीक. ताका हांवें हें करूं ना, न्हिदुनी म्हटलें. उठलो जस्ट, ताका आतां हांवें ओट्स आनी दूद ताका खावयलें, खालो तो. आयज ताका न्हांवपाक बीन कांय घालूंक ना हांवें, जस्ट ताचें आंग पुसलें, डायपर बीन चेंज केलें, कपडे घातला. आतां भायर बरो हांगा तें नाचता. खोकतना न्ही, खर असो आवाज येता. सो म्हाका रिस्क घेवपा नाका. सो आयज डॉक्टरा कडेन वयता हांव, कित्याक फाल्यां आसा संडे. म्हाका न्ही बाबा रातचें, म्हाका रातचें भंय दिसता. आनी भुरगे न्ही दिसाचे बरे आसतात, तांकां रातचेंच कितें ना कितें जाता. सो म्हटलें आयज वयता, डॉक्टरा दाखोवन येता हांव. जस्ट ताका सांगलां हांवें संक यो म्हटलें सांजचें. शिव बाबडो म्हाका फोनाचेर फोन करता, व्हिडियो कॉल करता चेड्याक पळोवपाक. सकाळीं ते कामा कडेन हुस्को न्ही, सो ताका लागून अशें जालां आमचें. कितें करपाचें. ओके, आतां मातसो आहा तो बरो. सो एक टायम नेबुलायझर दिला आनी म्हाजे कडेन सगळें आसा, नेबुलायझर सगळें आहा घरा कडेन. सो कांय टेंशन ना. ओके, सो आतां परत म्हाजे कडेन ताका फिवर चॅक करत रावंक जाय मातशें. सो हेतून थर्मामिटर हा दवरलें न्ही खाक्या कडेन, तो धरून घेयना. सो म्हाजे कडेन तें ऑटोमॅटीक आसा, अशें धरलें की तें कळटा फिवर कितलें आतां. आतां खंय दवरला तें म्हाका खबर ना. सो म्हाका दिसता ते रूमान आहा तें. ओके, काडून घेता, मागीर मेळटा तुमकां. कितें आतां फक्त नाचता हांगा तें. एका आई सुट्टी पडले न्हू रे. हांवें धाडूंक ना स्कुलान. कित्याक ऑलिंपीड मॅक्स आसलेलें. आसूं आतां सोमारा करपाचें न्हू रे इश्वी. पळय मस्ती आमचो मस्ती. हें पळय आतां नाचता हांगा तें. पळय आं, फक्त हें काडपाचें तें काडपाचें, इतलेंच काम.
सो हें मेवळें म्हाका हें हॉस्पिटलान सकाळीं गेल्लीं न्ही आमी ताका तें यूज केलां. सो दिलां आमकां तेणेन आनी हेंय तेणें दिलां. सो म्हटलें हें बरें पडटा नाजाल्यार तो चॅक करपाकूच दिना. सो आतां हांव बेश्टें चॅक करता. आंग मातशें गरम लागता पळयता. सकाळचें आमी गेल्लीं पळय थंय चॅक केलें डॉक्टरान. त्या डॉक्टरान चॅक केलें फिवर नासलेलें ताका. सो हें बरें पडटा. कितें करता हें असलें बरें. हें असलें धाकट्या भुरग्यांक बीन न्ही हेंच बरें. सो हें शिंवतान हाडून दवरलेलें. सो पळयता हांव चॅक करून पळयता हेका फिवर बी आसा काय म्हणून. एक जाग्यार बसना तो एक जाग्यार बसना. सो 94 दाखयता. सो 95 हा दाखयता. सो फिवर ना ताका. आतां खेळटा. आतां खेळटलो मागीर न्हिदतलो. सो तुमकां हांवें दाखयलेलें आईन ते दुदीचे बियो घातलेले हांगासर आनी बरें जाल्ले प्लांट. सो आईन हांगा दवरलेले ह्या बाल्कनीन कळ्ळें न्ही. सो आमी आईन हांगासर हुंदीर आसा भोंवता रातचें. सो आमी विंडो बिंडो बंद दवरता. सो हांगासर हुंदीर आसा म्हणून आईन थंय दवरले. पण हांगासर न्ही एकूच पान खाल्लेलें आनी गे एकूच पान खाल्लेलें. आईन कितें केलें काडलें आनी थंय व्हरून दवरलें बाल्कनीन. थंय भायर दवरलेलें भायर दवरलें सगळें माती उपसून झाडां बिडां काडलें. पयस जाल्यार कितें सकाळीं शॉक जालें पळोवन. बिने काडलें ताका मातशें सारकें केलें आतां भितर दवरलां. ओके आनी मातशें बरें जालां आतां. भायर हुंदीर भोंवता ताका लागून मागीर विंडो आतां बंद दवरता. असलें बरें जाल्लेलें. सो आतां जालां मातशें पानां बी बरें येयलां. तेजी भाजी करूंक जाय आनी कांय ना. ओके सो आतां जेवणाची तयारी करता. आयज शिव ना जेवपाक. सो म्हटलें अळसांदे आसलेलें आयज तेजो रोस करता विदावट गरम मसाला घालून. कित्याक इशुकाक ते जेवणाक ताका खावयतले. सो आयज गरम मसाला बी कांय घालचें ना. अळसांदे ऑलरेडी कुकरान कितले काडला सिटी एकूच सिटी काडला आनी बरें शिजला. ओके आयज तुमकां करी शेअर करता आनी केन्ना दाखोवंक ना. कळ्ळें पयलीं आमकां न्ही भाजूंक जाय न्ही गे मसालो भाजून घेवंक जाय. अशेंय केलें आतां आई म्हणटा भाजून केलें न्ही सोय बीन करी बरें जाता खंय. ओके सो दाखयता तुमकां. सो धाकटोसो व्होळ सोय घेतला. मिरची पळयात एक 3-4च घेतला कळ्ळें न्ही. लसूण घेतला आनी कांदो कट करून घेतला. एक 3च ग्रीन चिली घेतला कळ्ळें न्ही. हें सगळें आमकां न्ही आतां भाजून घेवंक जाय. पयलीं कांदो मागीर मिरची आनी लसूण आनी सुकी मिरसांगो हें सगळें आमकां पयलीं भाजून घेवंक जाय. मागीर सोय भाजून घेवंक जाय. ओके सगळें पयलीं हें सगळें भाजून घेता. सोय न्हिदलो. सो आईन न्ही तें सगळें भाजून घेतलां कळ्ळें न्ही. सोय कांदो लसूण ओली मिरसांगो आनी सुकी मिरसांगो भाजून घेतला. सो आतां ते कितें घालता हें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात जस्ट थोडेशें तेल घालून हें भाजून घेवपाचें. सो आतां घालता कोथमीर. हें रोस्टेड आहा भाजून घेतला. 2 धाकटो चमचो घेतला कोथमीर आनी जस्ट थोडेशेंच घालता रोस्टेड मेथी. सो हितून आमी कांय गरम मसाला बी घालचें ना कळ्ळें न्ही. आनी थोडेशें 1/4 टीस्पून घेतला रोस्टेड सांसवां मस्टर्ड सीड्स आनी हळदीचो पिठो. इफ तुमकां गरम मसाला घालून करूंक जाय जाल्यार हें सगळें भाजून घेयात. हळदीचो पिठो घालात आनी हें सगळें स्कीप करात कळ्ळें. आनी हितून गरम मसाला घालपाचें कळ्ळें न्ही. सो इतलेंच. सो आतां हें सगळें भाजून म्हणजे सॉरी मिक्सरान घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेता. आनी आमकां आतां हेका करी करपाक न्ही हें पळयात धाकटोसो कांदो कट करून घेतला. 2 टमाट घेतला आनी जस्ट थोडेशें कढीपत्ता लागतलें. सो इतलेंच. सो आई वांटून घेता मसाला. हेका बसयला भितर स्टडीज करपाक मातशें कर म्हटलें. मॅथ्स ताका दिला आनी आयज बरो पावस पडटा सकाळच्यान. कळटा मरे कॉपी केन्ना का कळटा मरे कळना विचार थंय सांग बरें. सो बस कितें एसी आयला बस चल. सो ताका म्हटलें मातशें मॅथ्स सॉल्व कर म्हटलें. ओके सांगाचें पळयात वांटून जाल्लें आसा. सो आतां न्ही एक आयदन दवरलां तातूंत तेल घालपाचें आनी कांदो आनी टोमाटो मातशें फ्राय करून घेवपाचें. हितून तेल घालता एक 2 चमचो. सो कांदे घालता कढीपत्ता घालता. सो मातशें हे कांदे फ्राय करून घेवया. सो आतां टोमॅटो घालता. सो आतां टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही हेका बरें शिजोवन घेवंक जाय. टोमॅटो न्ही हांगा बरें जाल्लें आसा भाजून बरें शिजला. सो आतां आमी वाटलेले मसालो घालया.
सो आता न्ही उदक घालून न्ही जसं दाट जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुम्ही उदक घालात. सो हे शिजलेले उदक घालता हे पळयात हे घाल ना ते मागीर घालता. सो आता अळसांदे एक सिटी काडला खंय उदका म्हणजे शिजोवन बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो उदक घालून मातशें पातळ करून घेता. सो हे पळयात उदक इतलें पातळ करूं म्हणटा आई. सो आतां एका बरेंशें खतखतें येवनी मागीर आमचे अळसांद्याचो रोस रेडी. बरेंशें खतखतो आयला जालें आमचें करी रेडी. तुमी जाय जाल्यार हेतून न्ही अळसांदे तुमी कुकरान घालतले पळय तातूनच एक बटाट घालपाचें न्हू गे. इफ तुमकां जाय जाल्यार बटाट बी घालपाचें. ओके सो जालें हें करी आनी तेतून घालता फायन चॉप करून कोथमीर घालपाचें कळ्ळें न्ही. करी आसा विदावट गरम मसाला खूब बरें लागता. सो आयज केलें कित्याक इशुका खातीर न्ही आमी गरम मसाले कांयच करूना. सो म्हटलें विदावट गरम मसाला करया अशेंय बरें लागता. ओके ट्राय करा तुमी. सो चला आतां हांव शावर घेता हेअर वॉश करूंक जाय. सो मागीर न्ही हांव भजी करता कांदा भजी. हेज्या वांगडा आनी कांदा भजी बीन जाय बरें पडटा. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर. सो हांगासर केला कांदा भजी. ओके सो भाजी बीन कांय नासलेलें सो म्हटलें चल भजी करया. मातशें भजी केलें न्ही जेवण मातशें बरें वयता. खूब तेंप जालां आमगेर कांदा भजी करूंकूच ना. आई म्हणटा कांदे सोंपले की तूं करता खंय. सो म्हटलें चल आयज करया म्हटलें. जालें ऑलमोस्ट म्हाजें. सो टायम न्ही 5:30 जाले आनी दब्बाचें हांवें कांयच व्लॉग करूना. आयज तर न्हिदूंकूच ना. कितें करता जुलांक घातल्या हालयता हेका हालयता म्हटल्यार म्हाका हांगा जेम येवपा लागलें. सो काल सारकें म्हणजे रातचें सारकें न्हीद जावंक ना न्ही आतां न्हिदूंकूच ना उठलो तो. सो म्हटलें आसूं म्हटलें तो सॉंग येतलो रिक्षावालो. हांव रेडी जाला जस्ट ताका आतां हांव रेडी करता. रितूक येता आपण म्हाज्या वांगडा यो म्हटलें तूं जस्ट ट्युशनाक गेला. ओके चला आतां दाखोवन हाडटा. कपडे घालता ताका. तो रावला दाराच्या भायर वाट पळयता केन्ना हांव दार काडटा काय म्हणून. आयज रितुकाचें तुमकां सांगपाक विसरलें हांव. आयज रितुकाचें न्ही ओपन डे आसलेलें आयज. वचोंकूच मेळोंक ना म्हाका ओपन डे इशुका लागून वचोंकूच मेळोंक ना. सो तेंचें आनीक आसता म्हणजे आनीक दीस तेमी दवरतात. जे कोण आयज मिस केला पळय ओपन डे तो नेक्स्ट तेमी एक दीस दिता आमकां तेन्ना वचपाचें. सो तेन्ना वचून पळयतलें तेजे पेपर सगळे. सो म्हटलें आयज कांय दवरना आयज सगळें गडबड जालें. पळय हांगा बसता दाखयता तुमकां. खबर आहा न्ही हांव हांगा आसा म्हणून पळय. कोण रे तो आ कोण तो पळय 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 कितें धांवलो पळय 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 पळय. एक मातशें दार ओपन आसल्यार गेलो. चल या कपडे घालया यो चल. ते हातले नाका झाडांक चल कपडे घालया बरो या यो आमी. रिक्षा येतली टुकू 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 येतलो रिक्षा. यो 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 यो. सो आमी भायर सरलो वचपाक डॉक्टरा कडेन. रिक्षा आयला खंय जस्ट कॉल केला ताणें बरें. रित्युकाक हांवें बरें दिला बॅग धरपाक. म्हाज्या कडेन जायना सगळें धरपाक हेका धर तेका धर. ओके चला. सो जस्ट आत्तां पावली आमी घरा कडेन. टायम जालो 9 जाली. संग हांगच्यान भायर सरलेलें हांव डॉक्टरा वचपाक. जो आमचो रेगुलर डॉक्टर तो आयज ना. मागीर आमी गेली आमचे ते आनी एक डॉक्टर पुनम म्हणून थंयसर तेंचे कडेन गेले आमी. आनी थंय आनी इतले रश तुमकां सांगू आवय इतले लोक सामके. ते क्लिनीक धाकटे पण इतले लोक बसपाक लागना. आनी हो आमचो एक जाग्यार बसना म्हणजे कितले वेळ भुरगे बसतले हय न्ही. सो इतले काय रडोंक ना पण ताका खेळपाक जाय. हांगा वयता थंय वयता ते पळय हांगा वयता थंय वयता सारकें नाका शेवट केलें तेणें. खूब लोक न्ही आयज. सो मी रावलें हांव कित्याक फाल्यांय संडे आनी फाल्यां आनी हॉस्पिटल क्लिनीक बंद न्ही. सो रावलें हांव. मागीर रिक्षावालो म्हणपा लागलो आपूण रावना म्हणपा लागलो. आपल्याक भाडें आसा म्हणपा लागलो. मागीर कितें करतलें मागीर शेवटाक कॉल केलो शिव म्हणपा लागलो आपूण येता म्हणपा लागलो व्हरपाक. सो तो येयलो मागीर इवेंट सोंपलें मागीर तो येयलो. असलें नाका शेवट जालें सारकें. सो जालें दाखयलें तें मेडिसीन बीन दिला कफ सिरप बी सगळें दिला. ओके आनी डेली म्हणजे तेजी वेट मातशें कमी आसा एज पर आतां ताका 1 इयर 3 मंथ न्ही.
सो एज पर त्याची वेट नी एक 10 किलो आसूंक जाय तो 8.5 किलो आसा 8.8. हय. सो मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलें डेली ताका 2 तांती घाल म्हणपा लागलें आनी सगळे ड्राय नट्स पावडर घाल म्हणपा लागलें काजू बादाम सनफ्लावर सीड वॉटरमेलन सीड्स सगळे जे आसता न्ही सीड्स Papaya seed. पपाया सीड पपाया सीड खंय सगळे सीड्स ताका काजू बादाम बीन न्ही मागीर ताका फ्राय करून खोकता पळय सगळे फ्राय करून पावडर करून ताका घाल म्हटलां सो तें आतां घालूंक जाय. ओके सो घी हांव घालताच ताका जेवणाक घी घाल म्हणलें ताका सो आतां आसा बरो खेळटा पळयात खेळटा असो एक्टीव आसा तो म्हणजे ताका न्ही खोकतना म्हणजे खर असो आवाज येता सो म्हटलं दाखोवन येवया. ओके सो आयचे बारीकूच व्लॉग ओके अशें भुरगे बी बरे नासतना न्ही काय अशें काम करूंक मन येना ताका लागून. ओके सो दाखोवन येयलें तें एक बरें दिसलें. ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. हा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. माय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe button and comment. बाय म्हण बाय.